Just imagine. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो आणि जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे स्वागत. तुमचं इष्ट परेश परब तुमच्या मुखार परत एकदा तुमकां हांसोवपा खातीर. मित्रांनो, आमच्या कोंकणीन एक म्हण आसा, शिता आदी मीठ खावप. तशेंच कितें सन्मानवाले करता काय कितें दर वर्सा एवरी इयर पयलीं टिकेटी विकपाक काडटा आनी मागीर नोव्हेंबरान बी परमिशनां घेता करूं काय म्हणून. अरे दर वर्सा ग्रांटेड घेता टुरिजम मिनिस्टराक. हय न्ही, पयलींचो आदलो टुरिजम मिनिस्टर आसलो पळय बाबू आजगांवकर, तो कितें म्हणटालो तेन्ना सुद्दां, अरे सन्मान जावचें ना, सन्मानाक आमी करूंक दिवचें ना, कांय परमिशन दिवचें ना, आजून कोण येवंक ना म्हाज्या कडेन. आनी मागीर होच बाबू आजगांवकर सन्मानाक तो रेटो बसा 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 तो डान्स. आतां तो ना, आतां रोहन खंवटे मिनिस्टर, टुरिजम मिनिस्टर कडक. ताणें रोहन खंवटेन तर म्हटलां की सन्मान सोड, आमी गोवा आमचो ओन गव्हर्मेंट, आमचो ओन EDM आमी ऑर्गनायज करपाचे विचार करता अशें तेणी म्हटलां. आनी कसले सन्मान काय म्हणटा तो, कोणूच आजून येवंक ना म्हणटा आपले कडेन, परमिशनाय म्हाका येवंक ना, कोण फायलूय घेवन येवंक ना, कोण बॅग कोण काय येवंक ना म्हणटा, मेळपाक येवंक ना. कशें कितें सन्मान करतले काय म्हणटा तो. टिकेटी तर तेंच्यांनी विकूंक काडल्या. दर वर्सा अशें चलता, दर वर्सा. अरे आमी त्या खातीर मातशें मेळ्ळे रे हेका टुरिजम मिनिस्टराक. Just imagine. मोबायल चलना कित्याक रे, फेसबूक ओपनूच जायना. तुझ्याकडे डेटा असा, डेटा ना असा, डेटा ना, डेटा आसा पण फोन डुप्लिकेट फोनान. क्वालिटी आहे ना. हय, डुप्लिकेट फोनान इंटरनेट क्वॉलिटी येयना. पण सद्याक कसली सामकी 4K क्वॉलिटीची गरमी जाता न्हू रोहन बाब. सामकी भायर पयल्यार सामकें HD 4K क्लियर, सामकें ब्रायट. रोहन बाब, खंयच्या म्हयन्यान चड गरमी जाता, मार्च म्हयन्यान, एप्रील काय मे म्हयन्यान? एप्रिलान, मे म्हयन्यान. फॅन आनी AC नासत जाल्यार खंयच्याय म्हयन्यान गरमी जाता. पण तुज्या सनबर्न स्टेटमेंटान बरीच गरमी तयार केल्या सद्या. पण एक पयलां आमी युअर सनबर्न स्टेटमेंट इज दॅट टिपिकल टुरिजम मिनिस्टर टॅक्टीक. हांव ना म्हणना. तूं सदांच म्हणटा पळय की सिंगल विंडो दवरपाचो, पण हे तुजें सनबर्न स्टेटमेंट आमकां सिंगल विंडो न्हू, सिग्नल विंडो शें दिसता. वाय, वॉट इज द मेसेज एंड वाय दीस मेसेज? If tourism department starts giving you these messages, and And then, a lot can be done. oh, lot can be done. Basically, what do you want from sunburn? Maybe a few amounts of money. कितें उलयता? हांव म्हणटा तूं म्हणटालो की एप्लिकेशन फॉर परमिशन जाय म्हणून तेंच्या कडच्यान. पण हे सनबर्नवाल्यांचे एवरी इयर सेम स्टोरी. पयलीं डायरेक्ट टिकेटी विकपाक काडटा आनी मागीर नोव्हेंबरान बी परमिशन घेता ऑर्गनायज करपाक. आतां तांकां इव्हेंट करूंक जाय जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर म्हणजे तुज्या कडेन येवपाक जाय न्हू, तेंच्यांनी तुज्या कडेन येवंक जाय पयलीं. तो समज आयलो जाल्यार आमकां कितें? जालें. हो, म्हणजे ओके, सगळें जालें. हे पण अशें एवरी इयर सनबर्नवाल्यांचे पयलीं टिकेटी विकता आनी मातसो टुरिजम मिनिस्टर आपण करूंक दिवचो ना म्हटल्यार काय मागीर सोमते येवन मेळटा आनी परमिशनां मागतात मागीर येवन. आतां जशें ते मागता तशें आमी तांचे कडेन उलयतले आनी वील कम टू अ प्लेस. हय, बऱ्याचशा प्लेसीर मेळा आनी फायनल करून उडया कितें तें. तथास्तु. तथास्तू आणि सदांच असोच हांसतू. तुजो पयलींचो मंत्री बाबू आजगांवकर, ह्या बाबू आजगांवकराच्या अंडर गोवा टुरिजम जाम जालें. हय न्हू. लास्ट 5 वर्सां गोवा टुरिजम इतले डावन गेला कित्या खातीर? बाबू आजगांवकरा खातीर. आनी लास्ट 5 वर्सां केरळान गोंयाक टुरिजमाच्या क्षेत्रान फाटीं घातलां. Kerala has a very clear narrative. I think I know what is the narrative of Kerala. I think कितें म्हणटा ते केरला
केरला मलाबार परोठा. इतलो मऊ, इतलो सॉफ्ट, इतलो फ्लेकी, कितें फ्लेवर अजून म्हाका याद म्हाका एक सांग, सिलिंडर इतलो म्हारग जाला पळय आतां, कॅन यू अफोर्ड टू बाय अ गॅस सिलिंडर? वी कॅनॉट अफोर्ड टू. कॅन यू अफोर्ड टू बाय लायक देवाचें तेल सेपरेट आनी खावपाचें तेल सेपरेट? कॅन यू? आता तू म्हाका समज एडवोकेट कसो प्रश्न विचारतलो आनी हांव कोर्टेरीन रावन उत्तर दितलो, दॅट कॅन बी मिसट्रीड ऑन द लॉंगर इंटरेस्ट ऑफ गोवा. टमाटा कितली म्हारग जाली? 80 रुपया किलो. कितें जालां रे? आयक, फाटल्या 100 आतां 80 देंवली पळय टमाटा. हांव मागीर टोमाटिनो फेस्टिवलाक लोक वतात हांगाच्यान टोमाटा हें करपाक. तेंच म्हणटा बाबू, मातसो दुकानार वचून पाव किलो टमाटा हाड रे म्हटल्यार जावचें ना, पण स्पेनाक वचून टोमाटिनो फेस्टिवलाक हजेरी लावपाक मात्र बरें जमतलें. असले भुरगे. Just imagine. म्हाजो न्हू राजकारणा वयलो सामकोच विश्वास गेला आतां, सामको म्हणजे सामको. अरे इलेक्शना कडेन कशे झगडटात मरे. कार्यकर्ता कार्यकर्त्याचो दुश्मन जाता, भाव भावाचे दुश्मन जाता. एक भाव काँग्रेस, एक भाव MJP, एक भाव BJP, एकामेकाची तोंडां वयना वर्साची वर्सां. पर्सनली येता, शेणटा ते फाबडे. आनी हे राजकारणी इलेक्शनाच्या उपरांत बरे एकामेकाक मिठ्यो मारता आनी हात दिता. Just imagine. येता मरे BJPन. ऐकले मरे सिटी रवीन कितें सांगलां ते 25चे 30 आनी 30चे 40 करूंक जाय आमकां. केन्ना येता BJPन तो सांग. आनी येतना तीग 4 जाणांक घेवन यो बरोबर. उल्हास एका मातसो दाखय BJPची वाट कशी येवपाची ती. हे पळय एडवायस हांव तुका दितात, पण म्हत्वाचें म्हणजे सगळ्यांत मांद्रे मतदारसंघात लक्ष्मीकांत नांवाचे माणसां जे आसात, ह्या माणसां पासून दूर रावपाची खूब आवश्यकता आसा. माझं खरें तर म्हाका न्हू अशें जालां, म्हाका विश्वासूच ना. सारको वीड येयल्या म्हाका. राजकारण गेलें चुलीन. कितें? Just imagine. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें करता, खंयच्याय प्रश्नाची ताका जर जाप दिवपाची ना जाल्यार थँक्यू म्हणटा, उठ्ठा आनी सोमतो वाटेक लागता आनी रावना. अरे कितें आतां पळय टमाटा म्हारग जाल्या, म्हाका लागता न्हू, हांव मातशें तें लायता भिंतोळे आनी खाता. म्हाजो हेजो प्रश्न तो सामको, म्हाका जाय अरे टमाटा म्हारग जाल्या. हो प्रश्न हांव ताका विचारल्यार म्हाका कोणूच जाप दिना की कित्याक म्हारग जाल्या आनी अशी कित्याक अचानक म्हारग जाली. आनी तो मुख्यमंत्री जाप दिना आनी हांवेंय म्हाजे प्रयत्न सोडूंक ना. वयता थंय थंय हांवें ताका घट धरला. लास्ट मेरेन ताणी जाप दिवना, पण हांवें म्हाजे प्रयत्न सोडूंक ना. Just imagine. सीएम एक प्रश्न आसलो. सीएम कांदे जाले, लिंबू जाले, आतां टमाटाय म्हारग जाल्या. सरकार टमाटांचेर कितें करता? केचप खा मरे. सीएम पाचको दाखोवन गेलो रे. Just imagine. सीएम आता पेट्रोल 97 हा, पण फाटल्या दिसांनी ते 107 असले. ते परत तुम्ही 97 हाडला आनी सांगता की कमी केले म्हणून. कितें 800चो सिलिंडर 1015 केलो, वाडयलो आनी आतां टक्कर 200 रुपया देंवयले आनी परत तो 800चेर हाडला. हे कितें म्हणपाचें हेका? थँक्यू म्हणटालो तूं आमकां. आमी भरता न्हू, आमचे वयता. आनी हे टमाटा म्हारग जाले तेजेर कितें सांग मरे. कितली म्हारग? 80 रुपया किलो टमाटा. थँक्यू. सीएम टमाटा म्हारग जाले तेजेर कितें विशेष टिप्पणी? सीएम सांगले मरे कॅचअप खा म्हणून. Just imagine. हॅलो, भयंकर गरमी जाता. नाका म्हाका एक बरो फॅन दी पळय धाडून. अरे हो फॅन नाका रे म्हाका. म्हाका अल्ट्रा प्रो मॅक्स फॅन जाय. अरे बॅच फॅन धाडलो तुवें. केदो व्हडलो फॅन रे. म्हाजो फॅन आहा कितें भितर बसला. म्हणजे सीएम येता कितें भितर. अरे येवनी यो 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 यो. सीएम एक माझा सामको महत्वाचो प्रश्न, व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टेट एमर्जन्सी.
हे टमाटा इतली म्हारग कित्याक जाल्या? हे 80 रुपया किलो इतली म्हारग अशी अचानक कित्याक? अरे टमाटांचे विचारले काय हो पळटा मरे. पहिली गाडयेन पळो, आता हेलिकॉप्टरान पळो हवे. Just imagine. खंय भोंवता हेलिकॉप्टरान बरे वारे लागता वयर तू. पण लास्टाक मागीर सगळी वचत पडटा. सीएम ओ माय गॉड दॅट डोर इज मेकिंग सच एन इरिटेटिंग साऊंड. ते दाराचे कितें तरी कर म्हणटा तुका. तो कसला आवाज येता पळय कार करून. कार्पेंटराचो नंबर हा. रे आधी तारा आसा माझ्या कडेन. अभय धाडटा. अबे व्हॉट्सअप केला तुका. ये नाल अजून म्हारग जावंक ना न्हू. सीएम माझो एकूच प्रश्न हा सुरवातीकच्यान. एकूच मातशी जाप दी प्लीज. म्हाका आन्सर जाय हाजेर प्लीज. आय वॉन्ट आन्सर. टमाटा म्हारग जावपाचें कारण कितें? मुख्यमंत्री नाल्लाचेर उलयलो पण टमाटांचेर येयले काय उलयना. काय कळना म्हाका. Just imagine. ना तुम्ही म्हणटले आयज कितें टमाटा टमाटा करता. खरें म्हारगायेन त्रस्त वाजेला. सामको जाम जाला म्हारगायेन. तुमकां सांगता हांव तुमकां हांवें वॉर्निंग दिल्लेली. तुमकां याद ना टमाटा म्हारग जातली म्हणून. आमी जस्ट इमॅजीन म्हणजे कितें फक्त कॉमेडीच करिना. आमी इंटिमेशन दिता, आमी वॉर्निंग दिता, आमी पयलींच सांगता फुडें कितें जावपाचें आहा तें. म्हाजो पयलो एपिसोड तितून मायकल लोबोन सांगलेलें जेन्ना हांवें ताका विचारलेलें पळय कितें म्हारग जातलें काय म्हणून. परत तुमकां मातसो याद करून दिता पळया तें. पयलीं कांदे म्हारग जाले, आतां लिंबू म्हारग आहा. नेक्स्ट आतां कितें म्हारग जातलें? टमाटा. नेक्स्ट आतां कितें म्हारग जातलें? टमाटा. नेक्स्ट आतां कितें म्हारग जातलें? टमाटा. म्हणून हो कार्यक्रम बारीक पळया. केन्ना केन्ना हितूनसून खूब कितें कितें शिकोवंक मेळटा आनी तुमकां मातशें पयली वॉर्निंग बीन मेळटा. तुमकां कळटा कितें म्हणजे कितें भितर या तें आं. Just imagine. 21 मेक स्वर्गीय राजीव गांधी हांची पुण्यतिथी आसली. डेथ एनिवर्सरी. सो एज तेंचे परंपरे प्रमाणे काँग्रेस हावजान ते श्रद्धांजलीचो कार्यावळ बीन तेंच्यांनी घेतली. कार्यक्रम घेतलो. सगळे आसले. दिगंबर दिसलो ना ह्या कार्यावळीक. इतली म्हत्वाची कार्यावळ. दिगंबर हालीं कितें चल्लां तें कळना म्हाका. चिंतन शिबिराक तो येना. दांडी मारता. राजीव गांधी पुण्यतिथीचे श्रद्धांजली कार्यक्रमाक तो येना. आनी चल्लां कितें दिगंबराचें खबर घेतल्यार बरी मातशी. Just imagine. दिगंबर बाब तुमी ह्या दिसांनी न्हू वाजेल्ल्या भशेन दिसता सामकें. कितें कारण? कारणां वेगवेगळीं आसा. बरें तुमच्या मनान सद्या कितें चल्लां? असंतोष. या असंतोषाचें कारण म्हणजे तुमकां ऑपोजिशन लिडर करूंक ना आनी आयज वयता थंय काँग्रेस म्हणजे लोबो पाटकर. काँग्रेस लोबो पाटकर. काँग्रेस लोबो पाटकर अशें आज समीकरण आसा. आनी लोक अशें म्हणटा की ह्याच समीकरणान लोबो पाटकर समीकरणान तुमकां खंय बायपास केला. ही खरी वस्तुस्थिती. म्हणजे तुमचो स्टेट काँग्रेसी वयलो कंट्रोलच ना जालो. अशें कशें जालें सर हें सगळें? म्हाका अक्षरशा रडपाक येता हें आतां. ताका तूं कितें म्हणपाक शकता? पयलीं काय बरें चलतालें काँग्रेसीन. तुमी सगळे जाणटे कोण सीएम जातलो काय बरें झगडटाले बीन. सामकें. त्या टायमार तुमकां सगळ्यान व्हडलो हर्डल कोण आसलो? हू वॉज द बिगेस्ट हर्डल? म्हणजे प्रताप सिंग राणो वॉज द. आसूं ते आनी आतां उघडपणे सांगू नाका. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. आयज पेट्रोल, खावपाचें तेल, भाजी, फळां, नुस्तें सगळें म्हारग जालां. सगळे कडेन उजो पेटला सामको. म्हाका कांय फरक पडना. अशें फरक पडना? काल तुका कोणें फोन केल्लो? अमित शाह. ह्या फोनान मात काँग्रेसीक फरक पडूं शकता. Just imagine. मित्रांनो ह्या मुलाखती बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो हो भाग हांगाच सोंपयता. मातशें कितें वयर सकयल जाल्यार माफ करा. आपलो समजा आनी माफ करा. पण तुमी हांसल्या
तुमी हांसले आसतले अशें हांव गृहीत धरता, तुमी म्हणजे हॅप्पी जाले आसतले अशें हांव गृहीत धरता आनी तेंच म्हाका पुरो. तर अशेंच रावा, हसत खेळत रावा, आनंदीत रावा, खावन पिवन सुशागाद रावा. कशेंच हांव म्हारगाय वाडल्या पण खावंकूच जाय न्हू, कितें करया आमकां म्हणून उपाय ना. सुशागाद रावा, काय टेन्शन घेवपाचें ना कळ्ळें. आनी परत जस्ट इमॅजीन घेवन येतलो हांव फुडल्या आयतारा 7:30 प्रुडंट मिडियाच्या यूट्यूब आनी फेसबूक चॅनलाचेर खास करून तुमच्या खातीर. तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा देव बरें करूं. बाय बाय. Just imagine.